सत्तरीतल्या सुर्ला गावात फामाद सुर्लान आव्हान आशिल्ल्या धबधब्याच्या पर्यटनाच्या नदरेन आकर्षण. गोंय तशेंच गोंयच्या मेरेन आशिल्ल्या हेर राज्यांनय धबधब्याचेर मजा करपा खातीर व्हडा प्रमाण लोक सुर्ला गांवांत येतात. ह्या धबधब्याचेर येवपी पर्यटकां खातीर कांय लोकांनी धंदो सुरू केल्लो. सुर्लाच्या धबधब्याचेर येवपी पर्यटक नाका आशिल्ली कारनामे करतात. तांकां सुर्लाकार कंटाळ्ळेत. तांचे पाशे सोंपले. पर्यटन येवन जी धुमशाणां करतात ताचेर सरकारी यंत्रणेचो ताबो ना. म्हूण सुर्लाकारांनी सबंद गांव एकठांय येवन सुर्ला गांव बार मुक्त करपाचो थारावो घेतला. बार बंद जाल्यार तरी धबधब्याचेर येवपी पर्यटकांची धुमशाणां कमी जातली अशें सुर्लाकारांक दिसता. 7-12 आणि आमकां त्रास खूब जाल्लो आसा. हेजे फाटीं आमी तांकां सांगलेलें आहा, पूण तेंच्यांनी कांय हें करूंक ना. आनी आतां आमी फाटीं 2-3 झगडीं जालीं आनी मातसो खूब इश्यू जालो. म्हणजे आमच्या एकट्या भुरग्याक मारलो तेंच्यांनी, लात मारली आनी गाडी घेवन पडलो तो. पुलिसांक या पळय तेजेर कितें केलें आनी जालें तेजे पावलें. परत आनी एक खूब इश्यू जाले आहा. सगळे सांगताले, एक एक करून सगळे सांगताले. आमचे ठराव जाल्लेच आहा आनी ह्या ठरावात आमची म्हणजे मेन मुद्दो ठरलेलो आहा काय बार बंद करपाचें. आनी आयचे बैठकीत एक निर्णय जाल्लो आसा की सगळ्याच्या वतीन गांवाच्या वतीन की दारूबंदी सुर्ला दारूबंदी जावपाची आहा. ताका लागून ठराव घेतलेलो आसा आनी सगळे ठरावाक मान्यता दिली आहा. मिटिंगेक आमी बारवाल्यांकी इनवॉल्व केल्ले आसा. तेंच्यांनी आपल्यो कितें समस्या मांडलेली आसा. आमी ते आयकूनय घेतल्या आनी तेचेर आमी उत्तरय दिल्लें आसा. सुर्ला गांवांत 7 बार आसात. सुर्ला धबधब्यार येवपी पर्यटक सुर्लांतल्या 7 बारां सोरो व्हरतात. इतल्याचेरच ना जाल्यार सोरो पिवन मस्ती आनी लोकांक त्रास करतात अशें सुर्लाकार म्हणटात. सुर्ला आमचो गांवाचो सुंदर असो गांव आसा. जसो फॉरेस्ट संपन्न असो सौंदर्य संपन्न गांव आसा. आनी कितें जालें सुद्दां बार आमचे पयलीं पासून चालू आसा कळ्ळें न्ही. पूण पयलीं अशें जायनासलें. तशें आतां आमी फेस करता पळय रस्त्यार आमकां फिरपाक मेळना सगळ्यांनी. आनी तेच्या खातीर खुबशे प्रॉब्लम जाता. आमी विचार कर तांकां गाडी सायडीक रावन गेल्यार बेळगांवचे जे ट्युरिस्ट येता इतले मस्ती आसता की तांकां बारवाले सुद्दां सांगून आमचे लोक सुद्दां सांगपाक गेल्यार ते डायरेक्ट आमकां मारपाक येतात. आनी ते वांगडा 10-15 आसतना आमकां कांयच हे चान्स पडना. आमच्या भुरग्यांक खूब अशे केसी जाल्लेले आसा. गाडयो असो फोडून धाडलेलो आसा. पूण तेचेर कांयूच म्हणजे कशें आमीच तसो पडलेले आसा. खाली पिले आमी गेले आनी परत तसोच आमीच गावलेच थंय तसोच पडटा. आनी हेज्या खातीर कितें बार बंद करप धंदो बंद करप हो इशू न्हू. पूण कशें आहा हेजेर कोण तरी बाबा कोणी तरी सांगपाचें की बाबा हेजेर हे येता आनी मस्ती करता तेजेर काय तरी हे हाडटले तेजेर तांकां थारयतले अशें काय तरी कोणी तरी सांगपाचें की बाबा तशें थारतलें अशें. कित्याक लागून ताका लागून हांवें इतले प्रयत्न करून पळयले. फाटीं एकदां 2 वर्सां पयलीं एकदां हे जाल्लेलें अशेंच गांवचे लोक उठले बायलां आनी तेंच्यांनी हे करून केल्लो. पूण तेन्ना बालकारांना सांगलेलें कितें बाबा अशें हे करा. पूण कशें आहा हे लोक येता पळय न्हू तांकां सांगून सुद्दां कांय फायदो ना. ते जेन्ना दारू पियेता पळय तेन्ना तेंचो अवतार रुद्र अवतार तयार करता. येता ते देव कशें येता पूण जेन्ना पियेता पळय ते रुद्र अवतार जाता. आनी तेंचेर म्हणजे कांयच अशें हे जायना. कशें कांयच फरक पडना. मारलो तर फरक पडना आनी तांकां काय केलें. पूण हेचेर लोकांनी सगळ्यांनी आतां काय केलें वाट पळोवन लोकय आतां काय सतावले. कित्याक बाबा 500 भायर गेले लोकांच्या म्हणून. कित्याक खबर बारवाले सांगना अशें बाराचें हें ना. पूण हे लोक आमचे सतावले. जेन्ना हेच्या भायर वयता जेन्ना 500 भायर वयता तेन्ना कितें तरी बाबा डिसिजन घेवया म्हणून तेच्या खातीर आज हे मिटींग जमलेली गांवाची मिटींग आनी तेतून हो फैसलो आज चाललेलो आसा. ओके घरा लागीं आमचे बारा आहा. रातचे कमीत कमी 10-12 दिवस चालू आसतात. आमच्या भुरग्यांक अभ्यास करपाक मेळना. ते गिरायक येयले सोमते आपले पार्किंग करता आनी आमचे कोण आमी खाले आमकां डिस्टर्ब जाता. घरांत जावपाक म्हणजे आमकां डिस्टर्ब जाता. आनी आमी एकटूय सरपाक गेल्यार म्हणजे ते 10-12 जाण आसता. आमकां विचारपाक वयता आमी आमकां एक बायच्यान सायटीन जावचें पडटा. रस्तो सोडून सायटीन जावचें पडटा. इतकं जे खास करून जे येतात पळय हांगा सोरो घेवंक खंयच्यान येतात ते कन्नडाच वयतात बेळगांव. धबधब्यार येवपी पर्यटक सोरो पितात. पूण ते रस्त्यान बायलांक पळोवन नाका आशिल्लीं कर्मां करतात. चलयांची फकाणां मारपाकय फाटीं रावनात. लोकांच्या घरांनीय घुसतात. असल्या ह्या बेबद्या पर्यटकां खातीर आमी कंटाळ्यात अशें पूनम गांवकारान सांगलें. मेन म्हटल्यार
आमच्या घरा कडेन सुद्दां ते पावलेले आसा. म्हणजे आमी बायलां एकटी आसता, आमच्या घरान कामाक वयता न्ही घरांतले मोठे मनीस. त्या खातीर भंय दिसता आमी घरान येवन कितें करीत जाल्यार आनी खंयचे चेडो उठून गेले जाल्यार कितें करतले, ताका कोण जबाबदार. तेन्ना तांकां टायमींग नासता. ते खंयच्याय टायमार बारा सोदपाक म्हणून येता तेन्ना घरान येवन सरळ विचारता बार खंय आहा काय म्हणून. ते थोडी पयलीं पियेल्ले आसता, धुंदीन आसता. आनी जेन्ना आमी आतां फॅमिली आसता नाजूक आसता, 2 भुरगीं आवय बापूय, समज बापूय घरान नासता, बायल एकटीच आसतली भुरग्यांक घेवन. आनी समज ते एक दारां रातची खटखट येतात पासून रातच्या 2 पासून ते आमगेर येयल्ले आहा हे 2 वर्सां पयलीं बार खंय आहा काय विचारपाक. तेन्ना हांव गप रावलें घरान, कित्याक भायर येवन कितें केलें आनी ते भितर घुसले जाल्यार आमकां त्रास न्हय आनी कोण पळयतलो, कोण जबाबदारी घेतलो हेची. धंदो करपी धंदेकारांचें पोट धंद्यार चलता हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण गांवांतली सगळी लोक तेंचेच न्ही. तांकां त्रास जातात हें बार धन्यांक खबर आसा. तशेंच हो दारू बंदी करपाचो थाराव बार धन्यानच मांडला अशें पांडुरंग गांवकार म्हणटा. सो हांव कितें म्हणटा, तेंची सायड आसपाक जाय न्ही. ते आमच्या गांवांतच न्ही, ते जर आपले बाजू मांडटा आसत तांकांय तो अधिकार लोकशायेन दिला, तांच्यांनी मांडचो. आयज लोकांनी तसो आपल्या सुरताच्या लोकांनी तसो मांडला. जवळ जवळ 200 सिग्नेचर्स आयज लोकांनी दिल्या. आमच्या उपसरपंचान ठराव मांडला, तेचे खरें म्हणल्यार अभिनंदन करपाक जाय. तो ठराव एकमतान पास जालो. बरें, तो ठराव मांडपी कोण आशिल्लो, एका 12 मानपाचो चलत आशिल्लो. तांणी म्हटलें की सुर्ला ही दारूमुक्त गांव करुया आमी. सोरो झिरो असो स्लोगन सुद्दां जालो. सो म्हाका दिसता बरी एक सायन आमच्या गांवांत येयल्या की बाबा हेच्या फुडें आनी दारूमुक्तीचो एक आमी नवो प्रवास जो आसा सुर्लाचो तो सुरू जावचो. पूण तांची जर बाजू येता आसत जाल्यार आमकां ऑब्जेक्शन अजिबात नासतलें. तांकां अधिकार आसा न्ही तांचें मत मांडपाक. सुर्लाकारांनी बार बंद करचे खातीर थाराव घेवन सगळ्या सरकारी अधिकारी आनी आमदाराक निवेदन दिवपा खातीर सद्याची मोहीम घेतल्या. बार बंद करप ही बरी गजाल. आमी ताका तेंको दिवपा खातीर तयार आसात. मात गांवांतल्यांनी दुसऱ्यांचे विचार करचो. आणि हांव एक बार मालकाचो चेडो. हांगासर जे आमच्या गांवांत एक हे काडलें, म्हणजे भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक इंटिग्रेट करून हे करया की गांवांत बार बंद करया हो एक विशय काडलो. ताजो एक पॉझिटिव्ह पॉयंट सुद्दां आसा. हांव मानता पॉझिटिव्ह पॉयंट की गांवांत दारू निवारण ही जावपाक जाय. पण खंय तरी आमी जर दुसरी सायड पळयता, दुसरी सायड जर पळयता जाल्यार थंयसर कितें आहा, कोणाचें तरी पोट भरता. पट आतां गांवांत 8, 9, 12 आहा, कोणचें तरी पोट भरता. सो आतां हे म्हणटा की तेजेर तोडगो म्हटल्यार बंदच करपाचो असो हेंचो इश्यू आतां. आमच्या गांवांत जर पळयता न्हू तशें जर सारकें जर भितून इन डीप तुमी इन्वेस्टिगेशनाक वयता तर तितून तुमकां मेळटलें की कांय तरी भुरगे न्हू खुबशे जाण अशे म्हणजे त्या बारकारां बरोबर काम करता स्वता आनी आपलें पोट भरता अशे लोक सुद्दां आसात. बार बंद करपाचो, सोरो झिरो करपाचो असो जर जो विशय आहा पळय जावं शकता, तेजेर आमी सुद्दां एग्री आहा. जर इंटिग्रेट जावन गांव पूर्ण डेवलपमेंट करुया म्हणटा इट्स गूड. पण आनी एक पॉयंट दुसरो, भायल्यान जे लोक येतात संडे ऑलमोस्ट जास्त अशें पयलें न्हू हांगासर सॅटर्डे संडे सुटीचो दीस आहा दिसता आसता घडटा तेन्ना पुलीस प्रोटेक्शन दिता. पुलीस हांगासर आसता आनी तेंच्यांनी म्हणजे जाता. हांव मानता एक 12 सारको धंदो म्हटल्यार प्रॉब्लेम जातलो त्या खातीर सॉर्ट आवट करपा खातीर जर कितें करूंक सोदता जाल्यार सगळ्यांनी करपाचें. अदरवायज जर गांवाची एकीकरण गांवाक दिसता की हे सगळे प्रॉब्लेम जाता आनी जर गांव सोरो झिरो करपाचो तर आमी ताका सहमती आहा, तशें आमचें कितें प्रॉब्लेम. पण हे बीन टॅक्निकल विचार लक्षात घेवंक जाय की कोणाची तरी पोट आहा तेच्या फाटीर, कोण तरी आपलें जोडटा म्हणजे आपल्या पोटा खातीर कितें तरी करता. हे सुद्दां पॉयंट मातशें लक्षांत घेवपाक जाय. बाकी मागीर म्हणणें इतलें आसा की जे कितें आहा ते विचार विमर्श करून सारकें करपाक जाय. अबकारी खात्याचो इन्स्पेक्टर मात म्हणटा आमचें काम तपासणी करपाचें आनी हें आमी करतात. मात हो इन्स्पेक्टर जी छत्री घेवन आसा ताचेर आशिल्लें नांव पळयात, तुमकांच कळटलें. सगळें स्ट्रीट चॅकींग चालू आहा. तुमी हांगासून पयलां आसतलें आं. प्लस आमी आतां वयरसून बी कोण आतां थंय म्हणटा तुमी आसा जाल्यार ते कितून कितें जातलें ते वयरसून कोण हाडटा आसतले. आनी आमी आतां थोडे बसीनसून सुद्दां आमी सगळें चॅक करता. आमचे कडेन कितकें जाता पळय स्टाफ घेवन आनी तुमी एक्सायज सोडा आनी दुसरे कोण हे आहले न्ही एक्झॅक्टली बरोबर 1.5 वरां पयलीं एक्सायजाचेच व्हेहिकल सुर्ला आशिल्ले. 1.5 वरां पयलीं आमी हांगासून जेन्ना गेल्ले पळय मिटिंगेक तेन्ना वाटेरय तेंचे तुमच्या आमच्याच बॉर्डरी चालू आशिल्ले. अशें आमचे जायते विज्युअल्स आहा जे आमचे कडेन जे सोऱ्याचे ग्लासी, सोऱ्याचे बॉटली
अशे रस्त्यार नाचताले बी जायते आमकां अशे जायते विज्युअल्स आसा कित्याक लागून असो वयर सोरो पावला आसतलो तुमकां दिसता आमी आतां हांगा सगळे फूल सारके चॅकींग तुमी पळयता आमी पावसान सुद्दां चालूच आसा आनी एक्सायजर सगळो आमचो स्टाफ हांगा आसा प्लस आमी हांगाय घातला आनी त्या लायनीन थंय सगळ्याक आसा आनी आतां आमी सगळे पळयता सगळ्या कडेन कितें जाता तें सो आमी हांगासून आमी खंयच्याच कोणाचो म्हणजे सगळ्यांच्यो गाडयो हाडून आमी सगळें चॅक करता आनी कितको सोरो आमच्या कडेन जाता तितको आमी काडटा